दिव्यवाणी 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 खालसा मुनालिक संभावा ताये कोटां जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे धांपोशीत सांभरून पारातीतान पकडतेल्या तुझे दिरपी तुवें आमकां विसल्या इस्पोडोन आपयला दैवीची भान भरल्या आवातान एकठांयला दयाळ मोगान तुज्या पावतो सोम्या आमच्या दिवसाक मोगाक तुज्या भरपूर प्रेम सर्गीशा खालसा मोनालिक संभावा ताये कोटां जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे धांपोशीत सांभरून पारातलीतान पकडतेल्या तुझी दिरवी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाफी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो तुमचे सोबे असो. क्रिस्तताई मुगाळ भाव बेणीनो आयताराची देवस्तुती संभ्रमोंक हांगासर आमी आज जमो जाल्या आयच्या दिसा आयच्या वाचपांत आमकां मेळचो संदेश असो आसा आमी हर एकल्यानी देवाचो मोग करूंक जाय देवाक पयलो जागो आमच्या जिवितांत दिवंक जाय सांगाताच आमच्या भाव भयणीच्या गरजां पावच्या मुखांतर तांच्या जिवितांत क्रिस्ताचो प्रकाश तांकां आमी दिवंक जाय आनी अशें आमच्या जिवितांत आमचें कुरीस घेवन आमी मुखार वचोंक जाय म्हणलो संदेश आयच्या वाचपांनी आयच्या देवस्तुत्यांत आमकां मेळटा देखून आसतली देवबिरांतेची जिणी आमची हर एकल्याची जावं दी म्हूण आज आमी मागता आसतना आमकां कळीत आसा सगळ्या संवसाराक कोरोना पिड्यान रेवड घाला सगळ्या संवसाराक एका रितीचें एका रितीचो आकांत आसा आनी ह्या पसत आमी मागया देव बेगीनच ह्या कोरोना पिडेंत हांव सगळ्या संवसाराक सुटका दिवं दी आनी अशें परत आमचें आदलें जिवीत आदले बरे दीस आमकां परत देव फावो करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया हे मिसाचें पवित्र बलिदान भक्तीपणे भेटोवच्या खातीर आमची पातकां आमची अस्कतकाय आमी वळखून घेवया देवा मुखार आमची पातकां वळखून आमी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पाफो आमेन. सोमिया काकुत सोमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत महिमा देवा खूप सरकी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी
सर्वेस्पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका फार करता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोटा सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात पोचलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुझी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्याय खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवंक दिवं नाका बगार तुज्या सदाच्या उजवाडांत सदांची अशी कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. एक दीस एलिशा शुनेमाक आयलो. थंय एक ग्रेस्त स्त्री जियेताली. आपणागेर जेवंक तिणें ताका आग्रो केलो. ह्या उपरांत हरेक पावटी तो ते वाटेन वेताना थंय जेवंक रावतालो. तिणें आपल्या घोवाक म्हळें, आमचे वाटेन केन्नाय येवन वचून आसा तो मनीस एक भाग्यवंत मनीस म्हूण हांव खरेंच जाणा. देखून आमी ताचे पासत माळयेर एक कूड तयार करुया आनी तांतूं एक खाट, एक मेज, एक कदेल आनी एक दिवो दवरुया. तो आमगेर येता तेन्ना ताणें थंय रावूं येत. एक दीस तो थंय आयलो आनी वयल्या कुडांत न्हिदोंक गेलो. एलिशान फुडें उलोवन विचारलें, तिचे पासत कितें करूं येत? गेहजीन जाप दिली, तिका कोणूच पूत ना आनी तिचो पती म्हातारो जाला. एलिशान म्हळें, तिका आपय. ताणें तिका आपयली आनी ती येवन दारा कडेन उबी रावली. एलिशान तिका बसयलें. फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार तूं एका पुताक वेंगेंत धरतली. तिणें जाप दिली, ना म्हज्या धनिया, तूं एक देवाचो मनीस, तुजे चाकरणेक फसयनाका. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. तुझी दया सर्वेस्पोरा सदांकाल गायनानी वाखणतलो. तुझी दया सर्वेस्पोरा सदांकाल गायनानी वाखणतलो. तुझी दया सर्वेस्पोरा सदांकाल वाखणतलो. संततेचे संततेक तुझे विश्वासीपण परगटतलो. तुजो मोग सासनाक बाळता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. तुज्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें घालून दवरला.
तुझी दया सर्वेस पोरा सदा काल गायानानी वाखणटलो उत्सवाच्यो बोबोमान अनभो गसली परजा करीस बागी तुझ्या मुखामुळाच्या उजवाडान ती चलता सर्वेस पोरा सदांच तुझ्या नावात ती आनंद भोगता तुझ्या नितीवंतपणांत वसतले तांचे शुभांपण तुझी दया सर्वेस पोरा सदा काल गायानानी वाखणटलो तूंच तांची वडवीक तूंच तांचे बोळ तुजेच दयेन उखल धरता आमच्या जैताचे कोम खरेंच सर्वेस्पोर आमच्या रक्षणाचे ढाल इस्रायेलाचो पवित्र देव खरोच आमचो राजा तुझी दया सर्वेस पोरा सदा काल गायानानी वाखणटलो तुझी दया सर्वेस पोरा सदा काल गायानानी वाखणटलो सांपावलान रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतले तवळ ताच्या मरणांती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतले हें तुमी नेणांत तशें आसता बापाचे महिमे बरीत सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवितान चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मरिफात आमकां क्रिस्त सवे निकेपिल्यांत आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यांत आमी क्रिस्त सांगाता मेल्यांव जाल्यार तशेंच क्रिस्त सवे जियोंकी पावतल्यांव म्हूण आमी सतमंतांव क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणाव मरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना तो मेल्ल्यान ताचे पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच पावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार काढलेली फर्जा तुम्ही रायाळ याजक वर्जे पवित्र राष्ट्र काळो कथावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां पयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी गाजया हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं
माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या 12 जाणांक म्हणालो, म्हजे वर्ण चड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. म्हजे वर्ण चड आपल्या पुताचो वा धुवेचो मोग करता तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. आपलो जीव वांचूंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटयता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडिल्ल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो. आनी नितीवंताक तो नितीवंत देखून स्वागत दिता ताका नितीवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हज्या अती ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कोप शेळें उदक लेगून दिता, सतस हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सुखाचो ना. देवाचे उतर हे. वाखडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाळ भावा भयणीनो, सगळ्या संवसाराक कोरोना व्हायरसान रेवड घाला हें आमकां कळीत आसा. देव मंदिरां, देवळां, इस्कॉलां सर्व दांपल्यांत काजरां, संभ्रम, आवाज, दळबार एक्की आयकूंक आमकां मेळना. आनी अशें एका रितीचें मौनपण सगळ्यांनीतल्यान आमी पळयता. भोवंक वचोंक आमकां मौन आसा जाल्यारय असलो अवकाश आमकां ना. मोगाचीं मनशां आमचीं थंय हांगा कश्टार आसात. भुरगीं आमची प्राय वता हांच्या भद्रते विशांत एका रितीची भिरांत आमकां उदेल्या ह्या कोरोना पिडेक लागून. बँकांतलो आनी हातांतलो दुडो इल्लोसो खाली जावन येथे आसा. घरांत हांव भायर वचोंक इल्लीशी खावजेणी आमकां. मास्क घालून भायर वयता आसतना उस्वास बांदिल्ले बरी जाता. फाल्यां कितें राखून आसा तें आमकां कळीत ना जाल्यारय देव आसा आमचे सांगाता आसा म्हणल्या भरवशान आमी मेटां काडीत आसा. वय आमी सगळ्यांनी फाटल्या 100 दिसांनी आमी कश्टाल्या. तरी आमच्याकी चड कश्टार आसच्या आमच्या भाव भयणीक कुमकेचो हात दिवंक आमी कांय फाटीं आनी ह्या बऱ्या वावरांत पवित्र सभे सांगाता आमी आमचो हात मेळयला आनी आमच्या कश्टातल्या भाव भयणीक आमी कुमक करून सायल्या. आयची ही प्रस्तुत परिगत आयच्या वाचपांक आमकां ताळ पडटा. कित्याक आयच्या देवसुतेंत आमकां मेळचो गरजेचो संदेश होचो. देवाचो पयल्यान आमी मोग करचो, देवाक पयलो जागो दिवचो, आमच्या भाव भयणीक आमचो आदार दिवचो, तांकां आमची कुमक करची आनी सांगाताच आमचो चिणये कुरीस घेवन आमी आमचें पैण मुखारून वेचें. आनी आज जेजून आमकां आयच्या वांजेलान सांगचें बरी आमी हर एकलो आमचो कुरीस घेवन आमी मुखार वेते आसा ह्या कश्टांच्या काळार. आनी जायते फावटी हे कुरीस वोवंक आमकां कश्ट मारतात. तर मोगाच्यानो कशें आमच्या कुर्साक आमी कांद मारचो. सामदर तेरेसा आपल्या एका नियाळांत अशें सांगता, कश्ट येता आसतना तूं निराश जायनाका. कुर्साचेर तुजी दिश्ट तूं कंसय. थंयसर पळय जेजून आपली तकली बागयल्या, आपले हात जेजून उसोवन धरल्यात आनी तोच जेजू तुका उमो दिवंक आशेता. कित्याक ताजें काळीज तुजे खातीर गायलां. तुजे कश्ट, तुजी दूख, तुजी नालिसाय, तुजें एकसुरपण, तुजी सोलवणी सोम्यान तुका दिवचो उमो म्हूण लेखून जिये. कित्याक तूं हर एक फावटी कश्टांत आसतना सोमी त्या कुर्सार तावन तुका उमो दिता म्हणून तिणें सांगलें. पूण मदर तेरेसा इतल्या रावयना. ती सांगता, हिंच उतरां हांवें आपल्या जिवितांत कश्टोवच्या एका भयणी लागीं हांवें सांगली. आनी तो वळू तिसरी म्हाका अशें म्हणाली,
ती म्हणाली जेजून म्हाका उमो दिल्लो पुरो, एक पावटी जेजू उमो दिवचो रावो दी, कित्याक हे कश्ट हो खुरीस म्हाका सोसूंक जायना. भोवशा मोगाच्यानो आमी हर एकलीं असल्या एका स्थितीर असल्या कश्टार आज समकोन आसा. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, टेकर्स ईट बेटर, गिवर्स स्लीप बेटर म्हणून. म्हळ्यार जो कोण मनीस आपल्या जिवितांत हेरां तावन संगती घेता त्या मनशाक खावंक जेवंक जाय पुरतें आसता. पूण तेंच कोण मनीस आनेकल्याक दिवंक प्रयत्न करता तसल्या मनशाक राती बरी न्हीद पडटा म्हणून ह्या सांगणेचो अर्थ. पूण हांगासर आमी उडास दवरया, जर एकलो मनीस दिता जाल्यार ताच्या मेजार, जेवणाच्या मेजार कितें सुणें जायना, कित्याक म्हळ्यार देव बरो नमतोच्या मापान तसल्या मनशाक भरती करता. आनी हेंच आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता. शुनेम गांवांत एक स्त्री जी येता आनी ती स्त्री कश्टार आसा, तिका जाय पुरतें ना. पूण जाल्यारय एलिशा प्रवादी तेणें पाशार जावन वयता आसतना ही स्त्री एलिशा प्रवाद्याक आपल्या घरा जेवणाक आपयता. आनी अशें आशार पाशार जाता आसतना एलिशा प्रवादी थंयसर त्या स्त्रियेच्या घरा येवन ताणें जेवण करचें आसलें. पूण दीस वेता वेता एलिशा थंय कितें एक विशेश सकत आसा म्हणून ह्या स्त्रियेक समजता. आनी ह्या वेळार ती स्त्री वेगळेंच चिंता. ती आपल्या घोवा कडेन सांगता, पळय हो मनीस बागेवंत, ताजे बसत आमी एक कूड बांदया आनी त्या कुडांत आमी एक कटलें, एक मेज, एक कदेल, एक दिवो आमी दवरया. आनी केदाळा मनीस हो मनीस एलिशा आमच्या घरा येता तवळो ताणें त्या कुडांत विशेव घेवन दीत म्हणून ती स्त्री आपल्या दादल्या लागीं ती सांगता. हांगासर आमी पळयता तिणें दाखयल्लें तें बरें म्हणून तिचें उदारपण व्यर्थ जालें ना. कित्याक म्हळ्यार एलिशा प्रवादी तिका उपरांत अशें सांगता, तिका भुरग्यांचें देणें नातलें. आनी एलिशा तिका सांगता, ह्याच वेळार फुडल्या वर्सा एका पुताक तूं वेंगेन धरतलें. आनी एलिशा प्रवाद्यान सांगल्या परीस जालें. तर मग अशानो जर कश्टांतल्या आमच्या भाव भयणीची कुमो करूंक आमकां मौन आसा जाल्यार ही स्त्री आमकां हर एकल्याक एक देख जावं दी. हेच्या वांजेलाक आमी येता आसतना दोन संगती आमी नियाळ करूंक आसात. पयल्यान जेजू सांगता आपलो पाटलाव करतल्यांक कसली योग्यता आसूंक जाय की म्हणून. म्हळ्यार जो कोण मनीस आपणाचे किसड म्हळ्यार जेजूच्या किसड ताज्या आवय बापायचो, भाऊ भयणीचो, हेर कोणाचोय मोग करता जाल्यार तसलो मनीस जेजूचो पाटलाव करूंक योग्य न्हय. कित्याक म्हळ्यार ताणें ह्या सर्व मनशां प्रासड, सर्व संगती प्रासड जेजूचो मोग करूंक जाय. दुसऱ्यान जेजू सांगता, जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता तो मनीस आपलो कुरीस घेवन दी आनी उपरांत म्हजो पाटलाव करूं दी म्हूण. म्हळ्यार जर कोण एकलो मनीस कुरीस घेवन जेजूचो पाटलाव करिना जाल्यार तसलो मनीस जेजूचो पाटलाव करूंक अयोग्य जाता. पळय हांगासर जेजू आपणाचो पाटलाव करतल्यांक सूख संतोश बसयना पूण कुरीस बसयता. तर कुरीस म्हळ्यार कितें? कुरीस म्हळ्यार आमी आमच्या दुस्मानाक सयत बोगसूंचें. कुरीस म्हळ्यार अनेकल्या मनशां बसत हांवें म्हाकाच काली करन जेजू बरें समर्पण दिवचो. कुरीस म्हळ्यार हांवें स्वताची नितीची पार्थ घेवची आनी ह्या बसत विरोधपण सयत फूड करूंक हांवें तयार जावचें. कुरीस म्हळ्यार हें जिवीत हांवें ओगडावचें नव्या जिविता बसत. पूण आयच्या संवसारांत हें इल्लेंशें कश्टाचें जालां. आमच्या भोंवतणी आमी दिश्ट घालया, कितें आमी पळयता? आमी सामान्य जावन आमची भद्रती पळयता. जावंक पुरो आमच्याच घरांत बरें कंपावंड आसा, बरी गेट आसा, CCTV कॅमेरा आसात, अलार्म सिस्टम आसा, सेक्युरिटी आसा, घरा भागल्यार बरे पेटे आसात, हें सगळें आमी पळयता. पूण हातूंत सूख ना. पूण ह्या चिंतपांत हांवें जेजू बरी जावंक जायना. आनी ह्याच पासत मदर तेरेजान म्हणलें आसा, आज जेजूची सुवार्ता तुज्या हातांच्या बोटांचेर बरयल्या म्हणून. आनी ह्या बसत हांवें म्हजी भद्रती सांडून हांवें भायर वचोंक जाय. कित्याक जेजूची सुवार्ता प्रगट करचें जाल्यार म्हज्याच घराच्या 4 वण्टी मदें रावल्यार पावना. हांवें भायर वचोंक जाय म्हज्या भाव भयणीक कुमकेचो हात दिवंक. आनी ह्या खातीर आज आमी विचारया, आज जेजू खातीर हांव भायर गेलां गी. जेजू खातीर म्हज्या भाव भयणी थंय वा भाव भयणी थंय दयाळाय हांवें दाखयली आसा गी. मगच्यानो आज आमी भोव कश्टांच्या काळार आसा. अनेकल्या मनशाक कुमो करचें सलीसायेचें न्हय, कित्याक तसली स्थिती आज आमची.
कोरोना पिडेन एका कुशीन आमकां कश्टार घालां जाल्यार आनी एका कुशीन मुखार कितें म्हणलें सवाली आमकां दोसता. आनी ह्या दिसांनी माध्यमांनी जायतो आवाज करचो विशय जावन आसा जीवघाताचो विशय. आनी मुखार हो विशय व्हड समस्या जावंक पावतालो म्हणून आमकां समिक्षा सांगता. आज मनीस जीवघाताक बली जाता कित्याक एका रितीची मानसीक खिन्नता वा डिप्रेशन आमी म्हणटा. व्हड व्हड सेलिब्रिटीज बिझनेसमॅन फामाद मनीस 4 जाणांनी ह्या मनशांक पळोवंक येत असले मनीस असले मनीस सयत आज आमच्या समाजांत जीवघात करतात. फेसबुकार हजारांनी इश्ट आसात, ट्विटरांत लाखांनी पाटलावदार आसात. जाल्यार कित्याक आज मनीस आपणा भितर एकसुरो जावंक पावला? कित्याक आज मनीस म्हाका आयकोसो कोणी ना, म्हाका समजोवचो कोणी ना, म्हजे लागीं बसचो कोणी ना असलें चिंताप घेवन कित्याक मनीस आज जीवघात करूंक मुखार सरता? ह्या सवालांक फावो ती जाप आमचे लागीं ना जावंक बरो. पूण मग अशानो आज आमी जेजू बरी आमकांच हेरांक दिवंक विसरल्या. कश्टांतल्या आमच्या भाव भयणी सांगाता बसोन तांचो हात धरून तांकां इल्लो सांगात दिलो जाल्यार भोवशा त्या भावाच्या त्या भयणीच्या जिवितांत आमी हर एकलो सिरेना सोसिमांव जाता, आमी हर एकली वेरोनिका जाता. आनी ह्या खातीर आज फकत फेसबुकार लायक दिवन फकत वॉट्सॅपार आमचें स्टेटस बदलिल्यार संवसारांत कितेंच बदलावण जावंक शकना. आनी ह्या बसत मग अशें हांवें आज म्हज्या भाव भयणीक आनी एकलो क्रिस्त जावंक जाय. हांवें आज म्हज्या भाव भयणीच्या गरजांक पावोवंक जाय. कशें एक उजवाड, कशें एक वात आनी एकल्या मनशाक उजवाड दिता आसतना आपूण करगोवन वेता तेच बरी म्हजें जिवीत कुर्सार मेल्ल्या जेजू बरी करगोवन वचोंक जाय. आनी ह्या एका प्रक्रियेंत केदाळां हांव करगाता तवळ आनी एकल्या मनशाक म्हज्या भाव भयणीक हांव उजवाड दिता, तवळ हांव म्हज्या भाव भयणीक आनी एकलो क्रिस्त जाता. निमाणें जावन आज कोणी एकलो म्हज्या समाजांत बुकेन ह्या पिडेन ह्या निरासपणान एकसुरपणान मरता जाल्यार भोवशा त्या मनशाक ह्या आधुनीक संवसारांत हांव अनेक क्रिस्त जावंक विसरला म्हूण जालें. आनी ह्या दिशेन आमी आमच्या कश्टांच्या भाव भयणीक कुमक करूंक प्रयत्न करया. हांव अखेर करतां अविलाच्या सांतेरेजाच्या उतरां मारिफात. तिणें सांगलें आसा, क्रिस्ताक आज कूड ना, बगार तुजे थंय तो जियेता. आज जेजू क्रिस्ताक हात पांय नात, पूण तुजे हात पांय क्रिस्ताचे हात पांय जावन आसात. आज जेजू क्रिस्ताक दोळे नात, पूण तुज्या दोळ्या मुखांतर तो तुज्या भाव भयणीचेर दयाळ्याची दिश्ट लायता. आज जेजू क्रिस्त तुज्या पांयांनी चलता आनी संवसाराक बरें करता. आज जेजू क्रिस्त तुज्या हाता मुखांतर अनेकल्या मनशाक एक बेसांव जाता. आनी अशें केदाळां क्रिस्त तुजे थंय जियेता तवळ तूं अनेक क्रिस्त जाता ह्या संवसारांत. ही थोडी चिंतना मोगाच्यान उडास दवरया आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमच्या भाव भयणीक अनेक क्रिस्त जावंक प्रयत्न करया. आमचे कुरीस आमी घेवया, आमी मुखार या आनी ह्या दिशेन सोम्याचो आदार आमी मागून घेवया. आमेन. आमच्या बाबार्थाची उसारणी आमी करया. सतमंता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र पेवरून गर्भी संबोलो, अंकुवार मरयेंत हांव जल्मलो, पोंस पिलाता काळ ताणें कस सुसले, ताका कुडसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखेपलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, समारल्यान तो परतून जिवान जालो, सर्गार सोडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांव जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुस्त करून घेतलो. सतमंता पवित्र प्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पथकांचे बक्षणे कुडीचें जिवनपण सचनाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आपल्या भुरग्यांनी आपणाक उलो मारता आसतना आमचो सर्गीचो बाप केदींच ना म्हणना, कित्याक तो आमचो मोग करता, तो आमकां आयकता. आनी आमकां आयकोवच्या आमच्या बापा समोर आमची सर मागणी, आमच्यो विनवण्यो आमी समर्पण दिवया. बापा, आमच्या पापा साहेब बिस्पांनी यासाकांनी हेरां थंय देवाक सोदूंक आनी हेरांक आनी एक क्रिस्त जावचे मिसावांत तांकां बळ, भलायकी आनी तिरासाण दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सदांच सतान आनी नितीन लोकांचे उदरगते खातीर वावरूंक आनी ह्या मुखांत देवाचें राज्य मुखारसून व्हरूंक
तांकां कुरपा दी म्हूण आमी मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. ऐक. आमचे समाजेंत अशांती, झगडी, लढाई उणें जावन शांती समाधान रास करून दी आनी धर्मा विरोध चलचे शोशण उणें जावन सगळी सामान म्हणलें चिंतप रुतां जावन दी म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. ऐक. पिडेस्तां आनी उतर प्रायेच्या मनशांक तांची पिडा आनी कश्ट सोसूंक जाय आसचे बळ, मतीक समाधान आनी कुडीक सवासकाय मेळो म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. ऐक. आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरें गिन्यान, मत, देवबिरांत, कलतेपण आनी कामाचे सोदनेर आसच्या युवा जाणांक तांणी आशेवचें काम तांकां मेळचे मुखांत्र तांची जिणेंत तांकां यशस्वी लाभय म्हूण आमी मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. ऐक. ह्या एवकारिस्ताच्या मेजाबावारी जमो जाल्ल्या आमी समेस्तांनी हेरां थंय देवाक सोदून क्रिस्ताचो मोग हेरांक दिवचे खातीर तुजी कृपा दी म्हूण आमी मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. ऐक. ह्या दिसांनी आमी हर एकली एकाना रितीच्या कश्टार आसांव. देखून ह्या वक्त आमचे सर्व कश्ट, आमची निरासपण, आमची बेजाराय सोम्याक समर्पण दिवया. बेगीनच ह्या कोरोना पिडेतावन सगळ्या संवसाराक सुटका लाभोवन दी आनी परत आमकां हर एकल्याक बरे दीस फावो जावं दी म्हूण आमी ह्या वक्ता मागया. सांगताच संवसारभर ह्या पिड्या वरवीं कश्टांच्या मनशां बसोती आमी मागया. तांची जतन घेवच्या दाक्तेरांक, नर्सांक आनी हेरांक सर्वेस्पर देव आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया. मंगळा सर्गीचे बापा, ही थोडी मागणी आमी तुज्या मुखार दवरली. सांगतास आमची काळजांतली मागणी तूं जाणाय. देखून हे सर तूं आमकां फावो कर ही आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमेन. मूर्तांतली सोबी तुला, शेतांतली स्वाधी तुला, हाडून आयल्या तुझी बाळा, बापा तुझ्या पाया दळा, बापा तुझ्या पाया दळा. उडो वाय पेठो दिता संगी आमकांच अर्पिता. आमचे जीवन कर तूं पावन, बापा आमी भक्तीन मागता, बापा आमी भक्तीन मागता. स्वीकार मोगाळ बापा, आमकां भेटता तुका. जिणी जाव आमची माया मोगाची, पेल्या सेवेची तुका मागोची. स्वीकार मोगाळ बापा, आमकां भेटता तुका. जिणी जाव आमची माया मोगाची, पेल्या सेवेची तुका मागोची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानत असलें जावं दी म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वस्व मानून घेव. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावत असली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नाफी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळसां उबारुया. आमी थी सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया.
वय अशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचें. आपल्या महिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 गळभारांचो सर्वेस पोतो, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवांत. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नांव येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण सतत ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. बावडताचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन सारा, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन सारा, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरुणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमकां समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे प्रितुमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, जराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. औंकार मरिये देवाचे माये संगती तिचो पती बागेवं झुजे, बागेवं धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानमोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता, तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक.
आमच्या सुरवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचे णे बरवशनात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय, आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. सर्व वस्तू प्रासड हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, हे घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसात तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जिविताच्या उड्या जाव महिमा तुका, जेजू काळजा घोड्या जिविती तूं म्हाका. जिविताच्या उड्या जाव महिमा तुका, जेजू काळजा घोड्या जिविती तूं म्हाका. दविखान जाता आमकां तूं पोसता, अग्निखान दिता आमकां तुजे तये कोठायताय. गोवळी तूं जाता ही डाग सरयता, शेळयां तूं राखता, गोपान तुज्या आमकां सांबाळताय. जिविताच्या उड्या जाव महिमा तुका, जेजू काळजा घोड्या
विविदितो म्हाका प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां बरो. हे परी सदां तुका मोगान एकवटून ससनाक बाळगत असलो फळ आमी काडूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे असो. सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. हे माये सगीचे राणी, ओलो मारता आमी तुका. आमचे फाती भुरग्यांचे शेकाय दयेन पावबाये आमकां. जेजू थंय आमकां एकवटाय. ताचे वाटेन आमकां चलय. सगळींची वाट आमकां दाखय. पवित्र पडीची कोणची कर. पातकां कोणाक थांबल्याव आमी. जेजूक आमकां दिसांत सोबी. वेगेन तुझे येताव आमी. वळखून जेजू आमचो सोबी. हे माये सर्गीचे राणी, ओलो मारताव आमी तुका. आमचे पाती भुरग्यांचे शेकाय दयेन पावबाये आमकां. मुखार पुत्रा सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगेवन पुरसाचे कुरवेन देवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमीन.